देश सोगवडीक जावन आसच्या धर्माध्यक्ष संगता सर यासक विविध फिरगजांनी आनी संस्थांनी आपली सेवा दितात. तांणी संगत मेळून सुलोवचो वावर आनी देवची गवडीक सेवा जेजूच्या मिसांवाचो एक वांटो देखून यासकांचो दीस संभ्रमच्या ह्या बागी दिसा मिसा वेळार सर यासक आपलें समर्पण नव्यान करून गवळी बापा थंय तांचो एकवटाचो आनी भाव बांदवपणाचो स्पिरीट परगट रितीन पासारतात. हाचे संगी आयच्या संभ्रमीक मिसावळी पवित्र तेलां आशिर्वादीत करतले हांव. मिसाच्या मदगांत तेग दियकोन भावार्थ्यांक पवित्र आत्म्यान वापरचीं तेलां म्हणजे पिडेस्ताच्या माखणेचें तेल, नव्या शिसांचें तेल आनी क्रिस्माचें तेल गवळी बापाच्या हातान समर्पितले. उपरांत गवळी बाप ही तेलां आशिर्वादीत करची रीत चलयतले. ही आशिर्वादीत केल्लीं तेलां देशच्या विविध फिरगजांनी पवित्र स्नान, क्रिस्म आनी पिडेस्तांच्या माखणेचें सक्रामेंत दितना वापरतले हांव. देखून ह्या मिसावळी आमच्या देशच्या गवळी बापा खातीर आनी देशच्या याजकां आनी धार्मीक याजकां खातीर आनी तांच्या सेवे खातीर देवाक अर्गां दिवया. तशेंच 12 वर्सांची सेवा दिवन निवृत्त जाल्ल्या याजकां पासून तांच्या बऱ्या भलायके पासून आनी उंचल्या शिकाप जोडून देशचे भायर आसच्या याजकांचोय उगडास काडया. सर्वेस्पोर देव तांकां बरी भलायकी, समाधान आनी तृप्ती लाभो आनी तांच्या मिसवांत बळवंत करूं म्हूण मागया. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान भक्तीन वांटो घेवचे खातीर तुमची मोबायलां स्विच ऑफ वा सायलेंट मोडार दवरूंक विनंती. आयच्या मिसाचे मुड्दोम स्टीवन आनी प्रिमा लुईस तांचे खातीर आनी तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. आमी एक घडीभर मौन रावन देवाचो आधार मागया. Kushi karo
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे शांती तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भावां भयणीनो, प्रस्तावनाद्वारे आयच्या दिसाचें महत्व येदोळूस आमी समजून घेतलां. तर ह्या पवित्रतेंत पावो ते परी वांटो घेवच्याक एक घडीभर आमच्या पातकांची दूख आमी धरया. नितळ खाळसाण सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावच्याक आमकां आमी तयार करया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच हांव कुंवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. So
देवा आमच्या बापा, तुझ्या एकल्यास पुताक पवित्रत्म्यान तुवें मागलोय आनी ताका अभिषिक्त सोमी करून दवरलोय. ताच्या संस्कारणेचे वांटेली सावन ह्या संवसारांत सडवणेची साक्षी आमी जायसें कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. इसाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला. दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक, फापसल्ल्या काळजाच्यांक बरी करूंक, कैद्यांक सुटका आनी बंदेंत आसलेल्यांक मुक्ती परगट करूंक, सर्वेस्पराचे कुरपेचे वरस आनी आमच्या देवान फारीकपण घेवचो दीस परगट करूंक, रुदान करतेल्यांक बुजोवंक, सियोनांत रुदान करतेल्यांक संतोष दिवंक, तांकां गोबरा बदला मुकुट दिवंक, रुदानाचे मुस्तैकी बदलाक संतोषाचे तेल दिवंक, निराशे बदलाक स्तुतेचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडलां. पूण तुमकां सर्वेस्पराचे याजक म्हणटली, आमच्या देवाचे मनियारी म्हूण तुमकां पसरतली. चुका नासतना हांव तांकां फावो तसले इनाम दिता आनी तांचे लागीं एक सासणीक करार करता. सगळ्या राष्ट्रां मदें तांची संतत किर्तिवंत जातली आनी तांची पिळगी सगळ्या लोकां मदें ती सर्वेस्परान आशिर्वाद दिल्ली संतत म्हूण तांकां पळयतात ती सगळी वळखून घेतली. देवाचे उतर हें. देवाचे वडोवकर. तुझी दया सर्वेस्परा सदाकाल गायनानी वाकणतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदाकाल गायनानी वाकणतलो. दाविदाक मोच्या सेवका हांवें विसलो आनी मोच्या पवितेला हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका सांबाळटलो आनी म्हजो पावलो ताका खर करतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदाकाल गायनानी वाकणतलो. म्हजी प्रितानिनी ताचे सवें आसतली. म्हज्या नांवान तो सैतेवन जायत वेतलो. तूं म्हाका म्हणटलो तूं म्हजो पाव, म्हजो देव आनी म्हजे बचावेचे खरा. तुझी दया सर्वेस्परा सदाकाल गायनानी वाकणतलो. उगडापणाच्या पुस्तकांतले वाचप. मेल्ल्या मदलो प्रथम पूत कसो जिवांत उठयलेल्या आनी संवसाराच्या रायाचेर अधिकार चलयताल्या जेजू क्रिस्तांत कृपा आनी शांती तुमकां. क्रिस्त आमचो मोग करता, ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतली सोडयल्यान आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करच्या खातीर आमकां एक याज्ञीक रायकुळी केल्यात. ताका जावन महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक आमेन. पळय तो येता खुपां बराबर
हर एकलो ताका पळयतालो. ताका कश्टितल्यांचे दोळे ताचेर पडटाले. संवसारांतलो सगळो परजा ताच्या खातीर विळाप करतालो. खंडीत जावन हें घडतालें. आमेन. हांव आरंभ आनी अंत, आतां आसा तो आदी आसुल्लो आनी ह्या फुडें येवचो आसा तो सर पदवेदार म्हणटा सरेस्पोर देव. देवाचें उतार हें. देवाचे वडकार. Servis para suratmu मुझे रासा गरीबों पर खबर दी ताने मागा दाडलो महिमा आणि मान तुका जेसू ख्रिस्ता. महिमा आणि मान तुका जेसू ख्रिस्ता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका फर्माणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अशें आसता जेजू नजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे सबताच्या दिसा तो सिनागोगांत भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतच ताका इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कवळो हाण दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो मुजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसतेल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दयामया दाखोवचें वरस पासरूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. वाचून जातच पुस्तक कवळोवन सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें फाटी दिलें आनी तो बसलो. थंय आसल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर खंचोन आसता तो तांचे लागीं म्हणालो, आत्तां तुमी आयकल्लें हे पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. देवाचें उतर हें. क्रिस्तते मोगाळ भावानो आनी भयण्यांनो, प्रस्तावनांत आमी आयकल्ले परी आज आमी दीस जयंत याजकांचो दीस आचरण करता. सांगातास ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार परत त्यो याजकी बसोवण्यो आमी करता. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तेलां आमी आशिर्वादीत करता. पिडेस्तांच्या माखणेचें तेल, नव्या सिसांचें तेल आनी तशेंच क्रिस्माचें तेल, जे विविध सक्रामेंत आमी स्विकार करता आसतना आमच्या कश्टांच्या वेळार आमकां देवाची कृपा आनी आदार ते दितात. आनी ह्या बागी सुवाळ्यार आज आमी नियाळाक विसरलो विशय जावन आसा याजकी जिणयेचे
4 रितींचें सांगतपण. याजकी जिनयेचें 4 रितींचें सांगतपण. पयलें जावन आसा देवाक लागीं आसचें. हांव दाखवाल, तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात. हेर खंयच्याय संगती प्रास पयलें एका याजकाक देवाक लागीं आसूंक आपोवणें मेळटा. ह्या सांगतपणा द्वारे ताणें आपल्या सर वावराक गरज आसची ती सकत तशेंच मजत जोडोवंक सलीस जाता. याजकी जिनयेंत कश्टांच्या सबार याजकांच्या समस्यांचें मूळ मागण्याचें उणेपण. सुमया लागीं संबंद ना आसचो आनी आत्मीक बरेपण फकत धार्मीक जबाबदारी पाळच्याक सीमीत केल्ल्यांत तें आटापून आसा. आमच्या जिनयेंत हो अनुभव आमकां जाल्ल्याक आमीच साक्षी जावन आसा. सुमयाचो सांगत आमी कसो जोडयेत. खासगी मागणें आसोवें, पवित्र सभेचें कळनासतना मागणें, देवाचें उतर दिसपडतें वाचून त्या देवाच्या उतराचें ध्यान वा नियाळ, पवित्र येवकरिस्ताचें अर्थाभरीत आचरण, पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आनी मागणें, कुमसाराचो सक्रामेंत, दिसपडतें तेरसादवानी मरयेक समर्पण, कुर्साची वाट, आत्मीक मार्गदर्शनाची मजत. हांचे शिवाय एक याजक फकत कामाक नेमलेलो व्यक्ती जावंक पावता आनी ताका सुमयाच्या त्या सांगतपणांत लाभच्या देण्यांचो फायदो लाभना. ह्या सर्वां खातीर दिसपडतें थोड्या अवदेकपणी मौन सांबाळची संवय हर एका याजकान करूंक जाय. कळनातलें काम याजकाक आपल्या काळजांत मौन आनी समाधान आसा करूंक आडखळटा. कळनातल्या चटवटिके वा कामा वरवीं आमचें तें उपजोवचें, एका रितीचें विरेराय पयस करूंक उतरां आनी चिंतनाचो उपवास आनी आमी करची अंतस्करणाची ती झडती आमकां सुमयाचो उजवाड आनी शांतीतेन पावोवन आमी आमच्याच सक्तेचेर पातयेवचें तेन्ते सवातावन आमकां सुटका दिता. मागण्यांत तिरासान सांबाळची म्हळ्यार खंयचेय मागणें कळनासतना करचें मात्र न्हय, मागण्यांत सुखीदाड येता आसतना, मागणें करूंक आळसाय भोगता आसतना, मागण्याक पाट करून पळापळ घेवची न्हय. बगार सुखीदाडेची वाट सुमया तें व्हरून पायता म्हूण पातयेवचें आनी आमी फुडें सरचें. सुमयान आमकां आपयलां ताचे संगी एक जावन रावचे खातीर. आनी हे मागण्या शिवाय असाध्य म्हणलें हर एकलो याजकी बरें कन्न जाना. दुसरें बिस्पाक लागीं आसचें. याजकान बिस्पाक विधेयपण दाखोवचें फकत एक शिस्तेचो विशय न्हय.
बगार याजकाक बिस्पलाची आसच्या एकतराचो गुंड बांद तो जावन आसा. विधेय जावचें म्हळ्यार एकामेकाक आयकोंक शिकचें. बिस्पा लागीं असो हो संबंद दांपल्लें वा बंद चिंतपाच्या सर्व तेंते सवातावन स्वसमर्थनातावन आनी एकसुऱ्या जिणयेचेर जैत व्हरूंक आदार दिवन पेल्याक आयकोंचे द्वारे सताक आनी जिविताक पावोवची वाट सोदूंक आमकां उमोग करता. हर एका याजकान आपल्या दियेसीचो बिस्प देवाची खुशी जाणा जावंक आदार जावचो एक गांस म्हणलें उगडास दवरचें. फिरगस याजक फिरगजेंत बिस्पाचो प्रतिनिधी जावन आपणाक दिल्लें गोवळीक मिसांव तो चलोवन व्हरता. खरो गोवळी जावन आसा एका दियेसीजेंत बिस्प. तशें आसता बिस्पाच्या त्या वावरांत हर एक याजक वांटेले जाता म्हणलें आमी समजोन घेवचें. याजक बिस्पा सवें एकवटी जावन बऱ्या संबंदांत आसतना देवाची कुशी बिस्पादारी ताका कळीत जावंक एक अवकाश. बिस्प आनी याजका मदलो तो बांद अतीर करून पवित्र सभेचो एकवट आनी वावर निरपळ करूंक जायतीं तेंते सवा आसात. अशें जाल्ल्यान याजकाक बिस्पा लागीं आनी आपल्या परजे लागीं असो बांद घट करूंक केल्लें प्रयत्न याजकी जिवीत पातयेनेचें आनी धैर्याचें करूंक अवकाश दिता. विधेयपण आमकां सांगिल्लें मानून घेवंक करची एक मुळावी विंसवणी जावन आसा. याजकांनी आपल्या बिस्पा खातीर दिसपडतें मागचें. ताचे लागीं उक्त्यान उलोवंक वेळ करीचे. आपणाकच आपल्या गोवळ्या लागीं ताणें उगडापें करीचें. तशेंच बिस्पान आपल्या पाडतेन खालतेपणान तांकां आयकोंक, तांकां कुमोग करूंक, तांच्या कश्टांच्या वेळार कुमोग करूंक फुडें सरचें. अशें केलें तर याजक आनी बिस्प सुरक्षितायेन फुडें सरोंक शकतात. तिसरें, सांगती याजकांक लागीं आसचें. जंय दोग वा तेग म्हजे नवीं सांगता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मदगांत. विधेयपणा परी भाव बांदवपणी कोणेय भायर तावन तापोवंक जायना. भाव बांदवपण म्हळ्यार शांतीपणाची जिणी सारोवंक विंसवून करची. हेरां सवें मोगान आनी एकवटान जियोवचें. बांदवपणाची लक्षणां सा पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां दामून सांगता. पयलें सोंसणीकाय जी पेल्याची जबाबदारी घेवंक, तांचें वजें व्हांवोवंक आनी तांच्या कश्टा दुखांत भागीदार जावंक सोंसणीकाय तिरस्कार वा गुमान करिनासतना रावच्याक विरोध. सांगती याजकांतावन पयस रावचें. तांच्या जिणयेंत आनी कश्टांनी मेतेर जायनासतना रावचें. एका याजकाक आपल्या घरांतच कैदी आनी एकसुरो करता. तेच परी एका याजकान आपणाची तालेंतां साधन
आनी हेर संगती विशीं बडाई उलोवची न्हय. एका याजकान व्हडपण आनी बडाई उलोवची तर ती फकत देवाच्या काकुळतीची आनी ताच्या दयाळायेची मात्र. कित्याक याजकाक आपलीं पातकां, आपलें उणेपण आनी आपल्या सीमीत सत्तेची बरी वळख आसता. बांदावपणाचो मोग आपणाचो फायदो सोदिना, रागार जायना, बदलाक सतातय संतोश पावता आनी आपल्या सांगाती भावाच्या मान आनी गौरवाचेर अक्रमान जावची. कसली फडकिरी खबर, वाऱ्या खबर आनी निंदा एक व्हड पातक म्हणून तो लेखता आनी आपल्या भाव याजकाच्या कुमकेक तो धांवता. सांगता जियोवचें तितले सलीसायेचें न्हय. आमी सर्व तें बरें करून जाणाव, पूण आयच्या ह्या स्वार्थी संवसारांत बांदावपणाचो मोग व्हड एक प्रोफेसी म्हणलें आमी समजचें आनी आमच्या जिणयेद्वारे सांगता जियोवंक, सांगतपणांत वाडोवंक साध्य म्हणलें हेरांक आमी तें परगट करीचें. शांतीपणाच्या जिणये वाट जावन क्रिस्तातें रमल्लो गौरव आनी समासंपणाचो गूंड इश्टागत्यो आपणावन याजकी जिणी जियोवंक आमी फुडें सरचें. निमाणें देव परजेक लागीं आसचें. याजकांक देव परजे लागीं आसचे ती समीपाय एक कायदो न्हय, बगार ती एक कृपा जावन आसा. पेल्याचो मोग आमकां देवा सरसेन ओडटा. ती आत्मेक सकत जोडोवंक आमी आमच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांच्या सेवेद्वारे कळमीत नासतना वावर करूंक जाय. एवांजेली गांवदियो म्हूण सांगता, सुवार्ता प्रसार जावंक आमी लोकांक लागीं आसची. आत्मीक रोस आमचे थंय आमी वाडयचें. हेंच व्हड मूळ आमच्या संतोशाक कारण जाता. आमचें मिसांव जेजू खातीर आनी ताच्या लोकां खातीर आसचो तो खतखतीत मोग आटापता. याजकपणाची खरी अस्मिताय जाणा जावंक लोकांच्या दिसपडत्या जिणये संगी लागशिल्लो संबंद वाडोवचें गरजेचें आनी लोकांचें तें दळदेरपण, तांचे कश्टांचें जिवीत आमी दिसपडतें आपडोवंक जाय. आमच्या शेळयांचो वास सदांच आमकां तो आसूंक जाय. तवळ मात्र नीज अर्थान आमच्या शेळयांची जतन घेवंक आनी तांकां लागीं आसूंक आमकां साध्य जाता. देव परसा गोवळेक हुद्देदारांचे वा धार्मीक तज्ञांच्या सोदनेर ना, बगार जेजू सारक्या गोवळ्याच्या सोदनेर तीं आसात. जे आसात मोवाळ्यान भरलेले, धैर्यादीक गायेल्ल्यांच्या बगलेन रावन धैर्य दिवचे आनी कुमके हात दिवचे लोकांक लागीं आसचे याजक. हे न्हयच जेजूची सुवार्ता परगट करतात, बगार आपल्या लोकांक खऱ्या गोवळ्याची वळख दितात. तर आज आमी नियाळ केल्ले विशय फकत 4. हर एका याजकाचे मिसांव ह्या 4 संगतींनी तें आटापून आसा. पयलें देवाक लागीं आसचें, दुसऱ्यान
आपल्या बिस्पाक लागीं आसचें. तिसऱ्यान सांगती याजकांक लागीं आसचें. आनी निमाणें आपल्या लोकांक लागीं आसचें. जर हें मिसांव आमी जारी करूंक शकता तवळ खऱ्या गोवळ्याची ती वळख आमच्या लोकांक दिवंक आमी पावता. हें भाग आमचें जावं दी म्हण आमी मागता आसतना प्रत्येक तरान आज मात्र न्ही हर एका दिसा आमच्या याजकां खातीर मागोवंक आमी उगडास दवरया. आपल्या कुटुंबाचो मोगाच्यांचो सर्व त्याग करून पवित्र सभेंत आपणाच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांच्या सेवेक आपली जिणी ते समर्पीत करतात. तांकां खरो गोवळी सावन जियोवच्याक आमच्या मागण्यांची गरज आसा. सांगत आस भरपूर देवाची आनी पेल्याची सेवा करून निर्वृत्त जाल्ल्या याजकां खातीर आमी मागोवंक जाय. तांच्या ह्या उतर प्रायेचेर तांकां सुमयान भलायकी लाबोवच्याक आनी ह्या उतर प्रायेर तांच्या आपोवण्यांत खरी दादोसकाय ताणें भोगच्याक आमचें मागणें तांकांय भोव गरजेचें. आनी निमाणें देव आपोवण्या खातीर आमी मागया. सुमयाचें मिसांव ह्या संवसारी मंदरून वचत जायतर आमकां देव आपोवण्यांची गरज आसा. आमच्या मदल्या युवसनांनी देवाच्या थाळ्याक पाळो दिवन ताचो फाटलाव करूंक सुमी आपयत आसतना ताचे संगी जियोवंक फुडें सरच्याक तो सुमी आमच्या युवसनांक फावो करून दी म्हणून प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. जेजू क्रिस्तान आपल्या जिवाच्या बलिदाना मुखांतर एक नवें याजकपण घडलें. असलें बलिदान याजकी मरियपणा मुखांतर पवित्र सभेन बेठोवंक सर याजकांक ताणें अभिशेक केल्यांत. याजकांनी तांच्या मणयारपणाचें पवित्रपण सांबाळूंक क्रिस्ताचो आदार तांकां गरजेचो. आतां हांगासर आसचे याजक गवळी बापा सांगता आपल्या याजकी बसवणेचो उल्लेख करून क्रिस्ताच्या सेवेक तांकां समर्पीत करतात. आमच्या याजकांक आमच्या मागणेची अदीक गरज आसा. आज तांचे खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागणें भेटोवया. गवळी बापान याजकां खातीर मागणें करूंक आमकां उलो दितना क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां म्हणून जाप दिवन तांचे खातीर मागया. आमी सुमेस्त उबी रावया. भोवमोगाच्या भावानो, सुमया जेजून आपल्या धर्मदूतांक आनी आमकां आपलें याजकपण दिल्ल्या दिसाचो वार्षीक उगडास आज आमी करता. तर तुमच्या याजकी संस्करणे समयार तुमी केल्ल्यो बसोवण्यो आयच्या भोव पवित्र दिसा तुमच्या धर्माध्यक्षा मुखार आनी देवाच्या परजे हुजीर नव्यान उसारूंक तुमकां खुशी आसा मो. तुमच्या याजकी संस्करणे दिसा जेजूच्या मोगान बरोवन ताच्या सभेची सेवा करच्याक याजकी बेसाची जबाबदारी परगट भास दिवन तुमी उर्बेन घेतिल्ली. तेच पवित्र सभेची म्हणजे तुमच्या भावां भयणींची मरा पर्यंत मोगान सेवा करूंक आनी ह्या खातीर तुमच्याच कुशेक पाट करून सुमयान जेजूक अदीक तीर मोगान एकवटोवंक आनी दिसान दीस अदीक ताचे सारके जावंक तुमकां खुशी आसा मो. संवसारी वस्तूंची आशा सांडून आत्मेजोडची एकच आशा धरून देवाच्या गुटाचे विस्वासी मनियारी जावन दिन वचनेचें बलिदान भेटोवंक आनी हेर
सेवा धर्मीक रिती चलोवंक तुमकां खुशी आसा मो त्याच उदार मनान सुमियान जेजूचो आमच्या मस्तका आनी गोवळ्याचो पाटलाव करून ताच्या शेळयांक ताची शिकोवन दिवची जबाबदारी तुमी घेतिल्ली आसा. ही जबाबदारी विस्वासीपणान पाळूंक तुमकां खुशी आसा मो आनी तुमी म्हज्या प्रितीच्या पुतांदुवानो तुमच्या याजकां पासत मागात. सर्वेस्पर तांकां आपल्या शुभम देण्यांनी भरूं आनी अशें आमच्या परम याजका जेजू क्रिस्ताचे विस्वासी मनियारी जावन ते तुमकां आमच्या सुडवणेच्या जरेशी म्हणजे जेजू सर्सेन व्हरून पावो म्हूण मागात. आनी म्हजे पासत मागात. म्हाका पावनय आसतना धर्मदूतांची जबाबदारी देवान म्हज्या हातान घाल्या. ह्या जबाबदारेक हांव विस्वासी रावो म्हूण आनी तुमचे मदें सुमियान जेजूचो आमच्या परम याजकाचो आमच्या बऱ्या गोवळ्याचो आमच्या गुरुजीचो आनी सगळ्यांच्या सेवकाचो जिवो आनी दिसान दीस अदीक संपूर्ण उपकार हांव जावं म्हूण मागात. आनी आमा सुमेस्तांक सर्वेस्पर आपल्या मोगांत सांबाळूं आनी सगळ्यांक आमकां गोवळ्यांक तशें शेळयांक ससनाच्या जिविताक पावो. तेकन बसात. आतां तेग दियकोन बावार्थ्यांक पवित्र करच्याक वापरचीं तेलां म्हणजे पिडेस्तांच्या माखणेचें तेल, नव्या आशिसांचें तेल आनी क्रिस्मचें तेल पुरुशांवार आलतरे हाडून येतले. ह्या वेळार आमी भक्तीन बेठवणेचें गीत गावचें. स्वीकार कर आमचे समर्पण क्रिस्ता कुडीत क्रिस्ता रक्तान बापा बदल ती हे बलिदान हे बापा उलो आनी वाय स्वीकार कर आमचे समर्पण क्रिस्ता कुडीत क्रिस्ता रक्तान बापा बदल ती हे बलिदान स्वीकार कर आमचे समर्पण क्रिस्ता कुडीत क्रिस्ता रक्तान बापा बदल ती हे बलिदान One, two.
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, ह्या बलिदाना वरवीं आमच्यो आदल्यो पातकी सैमाच्यो साली सोडून दिवं तूं आमकां बोळ दी आनी आमचें सगळें जिवीत अदीक अदीक नवें आनी ससनाच्या सडवून एक पावोवचें तसलें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो आनी तिसो आनी आमच्या पायद्यासो तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्या पुताक तुवें नव्या आनी ससनीक कराराचो परम याजक कसो मागलोय. तें ताचें एकच याजकपण पवित्र सभेन चालू आसचें म्हूण जानवान आनी मोगान तुवें निर्मिलाय. आपणायलेल्या परजेक जेजू राजकीय याजकपणान नेटयता. भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक तो विंचून काडटा आनी अशें ते हात दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मनियारपणान भागीदार जावंक पावतात. आमच्या सडवणेचें बलिदान आपल्या नांवान नवसरूंक आनी त्याच बराबर आपल्याचें पास्कांचें जेवण तुज्या कुटुंबाक वाडोवंक तो तांकां मनियारी नेमता. तुज्या पवित्र परजेक मोगाच्या देखीन चलोवंक तिका तुज्या उतरान पोसोवंक संस्कारांनी तिका घट करूंक तो तांकां आपयता. बापा, तुज्या सेवे साकरेक आनी तुज्या परजेच्या सडवणेक ताणें आपलें जिवीत भेटोवचें आनी त्याच बराबर जेजू सारकें वाडोवन तुका भावार्थाची आनी मोगाची सदांच आनी साक्ष दिवची. देखून देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदाळबारां सांगती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा करोस तूं पवित्र सगळी तुजी रचना तुका वाकनता कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता उदेंती तावन अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक आशा परसा तूं समयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा संवच्याक तूं पवित्र कर ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोड परगटोया बापा आमचे सर्वणे पासत तुज्या पुतान सोंसल्या कश्टा मोरणाचो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळसान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलियन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरें आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अंकवार मरयेच्या तुज्या पती भगेन जुजेच्या तुज्या भगेवंत धमदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेत भक्ता संगता तुवें विंचून घडल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता
तुझ्या साकरा लिओ आमच्या भाग्यवन बापाच्या आणि पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आणि मर्यादा बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परचे संगती ह्या संवसारांत वाट सुरेच्या पवित्र सभेक भावार्थान आणि प्रिती मोगान थीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राज्यान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक ददोश जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. जेजू क्रिस्तान ताच्या परगट जिणये वेळार सबार पिडेस्तांक गूण केले, दुखेस्तांक बुजयलें, अस्कत्यांक बळवंत केलें आनी तांच्या भावार्थान तांकां घट केलें. सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत पिडेस्तांच्या घरांक यासकांनी भेट दिवन पवित्र तेलान मापून तांकां क्रिस्ताची बुजवण, शांती आनी सकत दिवचे खातीर मागणें करतले. पिडेस्तांच्या मागणेच्या संस्काराक पवित्र सभेच्या चरित्रेंत एक विशिश्ट स्थान आसा. एका याजकान हो सक्रामेंत दितना पिडेस्तान थंय देवाची सकत आनी कृपा वाळटा. असले कृपा दिवचे खातीर वापरचें पिडेस्तांच्या मागणेचें तेल गवळी बाप आतां आशिर्वादीत करतले. सर्वांनी दिमी घालून आसचें. सर्वेस्परा देवा, मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशीं तूं पिडेस्तांक भलायकी परतून आनी नव्यान दिताय. आमी विस्वासान करता तें मागणें आयक. मनशांच्या गरजां पासून सृश्टीन दिल्ल्या ह्या तेलाचेर पवित्र आत्म्याक आमच्या आदारा आनी इश्टाक धाड. ह्या तेलाची मागणी घेतलेल्या सुमेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचे वरवीं तांचे दुखी आनी पिडेंतली मेकळी जावन ती परतून कुडीन, गिन्यानान आनी आत्म्यान बरी जावं. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मोनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. तुझे राज आमकां
सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बाप आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची सिळी संवसाराचें पाप करता ती सिळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. तुवें म्हज्या भितर म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Sasna kalcha
आमकां व्हरताय तर तुवें मागलेल्या तुज्या पुताचो स्वादीक परमळ आमी सगळीं जायसीं कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. पवित्र स्नानाचो संस्कार आमकां देवाचें भुरगें करता आनी आमी पवित्र सभेचे संदेश जावन नवो जल्म घेता. हें संदेपण जोड घेवच्या वापरचें तेलच नव्या शिसाचें तेल. ह्या तेलान हर एका क्रिस्तवाक मागलां आनी पवित्र केलां. आतां गवळी बाप हें तेल आशिर्वादीत करतले. सर्वेस्परा देवा, तुजेर विस्वास दवरतल्यांच्या आश्रया ह्या तेलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी पवित्र स्नानाक तयार जाल्ल्यांक ह्या तेलान मागणी घेता तांकां सुमेस्तांक जानवाय आनी घटाय दी. शुभ वर्तमानाची समजोणी परिपूर्णान जोडूंक तांकां पावय. क्रिस्ती जिविताचेर अडचण्यो येतात तांचेर जैत व्हरूंक तांकां आदार दी आनी पवित्र सभेन तुज्या कुटुंबांत नव्या जल्माच्या संतोशाक तूं तांकां पावय. क्रिस्त आमच्या सुमया मरेपात. आमेन. पवित्र स्नानान पवित्र सभेचे सांदे आमी जाता तरी बाळपणांत आमकां ह्या संस्काराचो अर्थ कळना, पूण आमी जाणटे जातना क्रिस्तांवपण अर्थ करूंक आमकां कळटा. पवित्र स्नानान घेतिल्ल्या मिसावाचो नव्यान उगडास काडन आमचो भावार्थ तीर करूंक थिरावणेचो संस्कार अवकाश दिता. तशेंच आमकां तो क्रिस्ताचे करे पाटलावधारी जावंक धैर्यान आनी कृपेन भरता. ही कृपा दिवचें क्रिस्माचें तेल आतां गवळी बाप आशिर्वादीत करतले. ह्या संस्करणे प्रार्थनेच्या मदगांत सर याजाक आपले उजवे हात तेलाच्या कुशीन विस्तारन गवळी बापा सांगाता मेळोवन मौनपणी मागणें करतात. देव आमचो सर पदवेदार बाप, हें तेल पवित्र करूं म्हूण आतां आमी प्रार्थुया. अशें ह्या तेलान मागलेलीं सगळीं काळजान आनी मनान रुपांतर जावन सस्नीक तारण जोडूंक पावो. सर्वेस्परा आमच्या रचणारा सर पवित्रताय तुनसू दिताय, तुनसू ती वाडयताय. तुज्या पवित्र सभेच्या नांवान आमी तुका संतोशान आनी उपकारी काळजान भेटयता ती अर्गां आनी वाकणी मानून घे. सृश्टेच्या आरंभार तुज्या एकाच उतरान फळां दिसती रूख झाडां प्रितुमेचेर उपसलीं. जैतुनाच्या रुखाच्या फळांत हांवन पवित्र माखणेचें तेल तुवें आमकां मेळशें केलें. मोगाच्या संस्कारांनी आमकां जिवीत आनी संतोश दिवची असल्या तेला विशीं दावीद प्रवाद्यान गायन केलें. खोटेपणाक शिक्षा करून देवान धाडलेल्या बुडते उपरांत जैतुनाची ताळी घेवन नोये सर्सेन आयिल्लो पारवो तुज्या शांती देण्याची खबर दिवंक पावलो. असो उपरांत जेतल्या वर्त्या देण्याचो गुडतो जालो. आतां पवित्र स्नानाची झर मनशांची पातकां धुवन काडटा आनी जैतुनाच्या तेलाच्या माखणे वरवीं तूं आमकां तुज्या संतोशान प्रकाश भरीत करताय. तुज्या हुक्मेन उदकान नानावल्या उपरांत आरोनाक आपल्या भावाक तुज्या साकरा मैजेन याजक करून मागलो. होय उपरांत येवचो आसलेल्या ताचे प्रासवर्त्या देण्यांचो खुना. जॉर्दन न्हंयच्या उदकांत तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तान जुआंवच्या हातांतलें पवित्र स्नान घेतस तुवें पारव्याच्या रुपार ताचेर पवित्र आत्म्याक धाडलोय
आनी तुज्याच ताळ्यान ताका साक्ष दिवन तो तुजो एकलोच मोगाचो पूत म्हूण परगटले. क्रिस्त सर्व मनशां प्रास चड वर्तेपणी संतोशाच्या तेलान मागणी घेतलो म्हूण दावीद प्रवाद्यान करून सांगलेलें तें अशें तुवें पूर्ण केलें. देखून बापा, तुवें रचलेल्या ह्या तेलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याच्या पदवेन तें भर. तेलान माखून ताका अभिशेक केला देखून ताका क्रिस्त म्हळ्यार माखलोलो वा अभिशिक्त म्हणटा. ताचेच तावन क्रिस्म हें नांव घेता आनी क्रिस्मान माखून तुवें याजक, राय, प्रवादी आनी रक्त साक्षी केल्याय. पवित्र स्नानाच्या झरीतावन परतून जल्माचे आसात तांकां हो क्रिस्म जिविताची आनी सडवणेची खुणां करून दी. पातकी आदावांतावन तांकां आयिल्लें कोटेपण धुवन काड आनी ह्या पवित्र तेलान तांकां माखल्या वेळार तुजे तावन उपजता त्या उत्तम जिविताच्या परजळान भरलेलीं तुज्या महिमेची मंदिरां तांकां कर. ह्या क्रिस्माच्या खुणेन रायांचो, याजकांचो आनी प्रवाद्यांचो मान तांकां फावो कर आनी निराप्रदेपणाच्या शेल्यान तांकां न्हेसय. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म घेतिल्ल्यांक हें तेल जावं खरेपणी तारानाचें क्रिस्म. अशें तुज्या महिमेच्या राजांत सस्नीक जिविताची भागीदारांती जावं या आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवे. दयेकन बसात. आतां कॅथेड्रलाच्या रेक्टर बापान तावन दिनवासनेची उतरां. मोगाच्यानो आज तेला पवित्र करच्या मिसाक हजार जाल्ल्याक तुमकां सर्वांक म्हजो दिनवास. आमच्या देशाच्या अपोस्टॉलीक एडमिनिस्ट्रेटर, अपोस्टॉलीक आडळतेदार, अदीक मानादीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबन प्रधान याजक जावन हे संभ्रमीक मीस पेटोवन अर्था भरीत व्यतेक जावन याजकांक उपकारा पडचो आनी प्रत्येक जावन याजका मुखांत पवित्र सभा बऱ्या रितीन चलोवन व्हरूंक मागणेचे मनीस जावंक व अर्था बरी प्रवचन दिल्ल्या तांकां सर्वाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या मदें बिशप इलेक्ट नियोजीत गोवळी मॉन्सिंजर लेस्ली क्लिफोर्ड डिसोजा आसून तांणी सहभोवतींक केल्या तांचो काळजांत हांव उपकार बावडटा. ह्या मिसार सहभोवणी केल्ल्या देशीचो चान्सलर भोव मानादीक बाब स्टीवन डिसोजा, ज्युडिशियल विकर भोव मानादीक बाब रोशन डिसोजा, वाराड्याचे सर विगारवार, देशीचे तशें धार्मीक याजक हांगासर उर्बेन हजर जाल्यात तांकां सर्वांक देव बरें करूं. आमच्या मदें हजर आसच्या धार्मीक भयणींचो, मिलार फिरगजगारांचो, संतकट्टे माउंट रोझरी फिरगजगारांचो, कल्याणपूर वाराड्याच्या भावा भयणींचो, देशीच्या हेर फिरकेचे थावन हजर जाल्ल्या प्रतिनिधींचो उपकार बावडटा. आतां मिसा उपरांत तुमकां सर्वांक भायर फळार रावण. मोगाळ भावां भयणीनो, येदोळस तुमकां कळीत केल्ल्या प्रमाणे आज आमी याजकांचो दीस आचरण करता. ह्या मिसार तुमी पळयलें तांच्यो बसोन्यो नव्यान ताणें आस केल्यो. तांचें विधेयपण तांच्या गोवळ्यातें ताणें परत केलें. मात्रिणे ह्या मिसाच्या वेळार ह्या पवित्र तेलांचें आशिर्वादान आमी चलोवन व्हेलें.
सकाळी अर्दो दीस म्हणजे दनपार पर्यंत आमी सर याचकांनी मागण्यांत करचे तस दनपरा उपरांत ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जाल्या. ह्या संदर्भार नव्यान चुनाय जाल्ल्या पिस्पो मॉन्सिन्योर लेस्ली डिसोजा तांच्या आनी म्हजे नांवे हजर आशिल्ल्या सर याचकांक आयच्या दिसाचे उल्हास आमी पाठयता आनी देवाची विस्तार आशिर्वादा तांचेर हांव मागतां. कल्मितांतल्या वावरा वरवीं आज दियेसीज प्रगतीच्या मेटांनी चलोन आसा. लोकांच्या आनी दियेसीच्या बरेपणा खातीर रात दीस म्हणले बरी सर्व याजक धार्मीक आटापून आसात. ती आपली सेवा दिवन आसात आनी सेवा भोव आपुरबायेन ती करनासतना ही तुमकांय मानवल्या म्हणली आमची पातयेनी. ह्या संदर्भार आमचे मागणे आमी मुंदरसून व्हरया आमच्या याजकां पासत. तशेंच आमच्या दियेसीजेक याजकांची गरज आसा. जाय पुरते याजक आमच्या दियेसीजेन नात. देखून ह्या आमच्या दियेसीजेंत देव आपोवणे चड आनी चड फुलोवन येवन दित. आमचे मदले युवजन देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन सुमयाच्या शेतांत वावर करूंक फुडें सरोन दीत म्हणून मागया. ह्या मिसाच्या बलिदानाक हजर जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. भोव अर्था बरी रितीची आयची लितुर्जी जायत्या जाणांक ही आनीक कळीत ना. नाजाल्यार इगर्ज बरो लोक आसत आसलो. वर्सांत एक फावटी हांगासर सर याजकांनी सांगाता मेळोन ही मिसाची भेटोवणी करची मात्रणे. ह्या मिसाचेर पवित्र केल्लीं तेलां वर्सभर बावतिस्म दिवंक भुरग्यांक क्रिस्म दिवंक हातूंतल्यान आसलेल्या पिडेस्तांक बोळ आनी घटाय सुमयाच्या नांवान मेळ अशें करची ही रीत भोव अर्था बरी जावन आसा. देखून मुखल्या वर्सांनी आनीक सडीत संख्यान ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावंक आमी प्रयत्न करया. निमाणे भोव आपुरबायन सगळी मिसाची मांडावळ केल्ल्या हांगाच्या रेक्टर बापांचो सहायक याजकांचोय हांव उपकार बावडटा आनी सुमेस्तांचे नांवे तांकां देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. निमाणे आशिर्वाद घेवच्याक हात जोन तकली बागावन रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव कनवळ्यान आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सडवण दिवपी जानवायाची वळख तुमकां फावो करूं. भावार्थाच्या शिकोवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी तिरासनेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमचीं पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणासी चलोवन व्हरूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सवय सदां आसो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. Sanga Sota
प्यारी सायबिणी आम्हा बसत विनंती कर भगवंत तुझे करुणेन आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.